बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज संतोषान भरोन आमी जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरमतांव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोष सगल्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकूल संतोषान बोल्लें. भागिवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूचो संतोष आपणायलो आनी होच संतोष मनशाकुळाक दिलो. आमी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुलाक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. दुखांतल्यान आमी सूख आपणायतांव आनी कोश्टांतल्यान खरो संतोष आमी जोडूंक पावतांव. म्हणटच जेजून हाडलोलो खरो संतोष आमी बगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोषान भरूंक आमकां करपा ह्या पवित्र मिसाबेचेंत मागुया. मोशा मोगाळ भावा भयणीनो, 4 सुमाना क्रिस्तियानांच्या काळान जेजूच्या जल्माचे परबेक ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज सोडे खुशालकायेच्या भावनांनी भरून हे बावडताचे समोरमणेन वांटो घेवंक आमी आयज हांगासर एकठांय जाल्यो. हे आमचे नातालांचे सेवाधर्मीक समोरमणेक हो सोबीत विशय वेंचून काडला. वचात जेजूच्या जल्मांचो संतोष सगल्यांक परगटात. गो, proclaim to everyone the joy of the birth of Jesus. आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या जल्मांचो संतोष परगटतले जाल्यार ताका पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आमी स्विकारूं. आमच्या काळजाची, आमच्या फामिलींची, आमच्या समुदायाची दारां जेजूक उखडूं आनी हो जेजूचो अणभव केल्या उपरांत जेजूच्या जल्मांचो संतोष आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया. आनी हे बावडताचे समोरमणेक तयार जावंक पयले सुवातेर आमी देवा मुखार पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
Gloria in excelsis Deo. Pratuia Ogom porzolan jietelea deva Cuinciați munchan tuca kedinț poleoncna Puntuji am ca oloc diung Tuja jivitan am ca bitor carung Ani tuja mogan am cinkal zamborung Tuja gopan jieta Tea tuja ecleați putac Tuen sonsaran loi Ebo povitr rati, gorwancia gotean, amcha soimanto zolmolo. Anitacha munsha rupan, tuje sarke ami orkung pauleau. Tuve am tsoitlo mok keloi decun, sontos borit kalzan ami tuka din vastau. Ani tuja puta borobor,
तुका बाप म्हणून ताचे सारकीं तुजीं खोरीं भुरगीं जावंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फाकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलो. पिकेच्या सोमयार संतोशान आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिदयेच्या दिसा केलोले तशें ताच्या भाराचे जू, ताच्या खांदायली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाची सोगली जोडी आनी रोगतान भरलेली आंगोस्त्रां ही सोगली उलपून गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळोक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घालो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान: अजापोन बुद्ध दिनार, पोदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितिकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगलें करतलो. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब गावून जातलो. Permesfor kitlo vorto man
ताचे इतले बेदोरचे Sorg soglo anond bogu ullasu akosonsar kub borla doria sagor aikondi tatsogon gor asamka sol monaira sorborna A reading from the letter of St. Paul to Titus. Beloved, the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession, who are jealous for his good works. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel acclamation. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Disamode povitru dis, aizam cimode utiom nailo. Kitia kaise porus var, samsarachi por sola. Iam somnia rashano, somnia namaskar koro. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसू. लुका परमोने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moima tuka somia. सगळ्या संवसाराची लोकगोंती करची म्हूण
त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोक गोंती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजेई गालिल्यांतल्या नाजारेत नोगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नोगरांक गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूत जावचे दीस बोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून ताका फाल्यांनी गुटलावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गोवळी आपले हीण राखताले आनी ओचीत एक देवदूत तांचे सरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पडसळटें आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाका. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तो आयज दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणां. फाल्यांनी गुंठलायलोलो आनी खावणेंत न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच देवदूतां बरोबर सुर्गीच्या दोलबाराचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो उत्तालो आनी कसलें चित्र जेजू यात्रेकार कसो आपल्या हातान एक लांपियाव घेवन दारार मारतलो यात्रेकार कसो. There was an artist who wanted to make a portrait of Jesus as a pilgrim with a lantern in his hand knocking at the door. आनी हो कलाकार जायते दीस काम केल्या उपरांत ताणें जेजूचें चित्र चितारलें खंय आनी तें चितारल्या उपरांत आपल्या पुता लागीं विचारलें खंय पुता म्हजें हें चित्र तुका कशें लागता, हाऊ डू यू फायंड दीस पोर्ट्रेट. आनी ताच्या पुतान तें बारीकसाणीन तपासल्या उपरांत आपल्या पायक सांगलें खंय पाय तुवें बरें चितारलां पूण तातूंत एक खोड आसा. देर इज वन डिफेक्ट इन दॅट पिक्चर. त्या दाराक हँडल ना. द डोर डज नॉट हॅव अ हँडल. आनी ह्या कलाकारान आपल्या पुताक सांगलें खंय पुता म्हज्या हांवें त्या दाराक हँडल घालूंक ना. त्या दाराक भायल्यान हँडल ना कित्याक जेजू फकत दारार मारता पूण तो तें दार उखडिना. तें दार उखडूंक ओ ना उखडूंक तें आमच्या हातांनी आसा. त्या दाराचें हँडल भितरल्यान आसा. जेजू फकत आमच्या दारार मारता. तो तें दार लोटिना. तो फोर्सान आमच्या जिवितान भितर सरोना. Jesus only knocks at the door. He does not enter our lives forcefully. It's up to each one of us to open the door of our lives. बाबा भयणीनो, नातालांची परब आमकां आयज होच निरोप दिता. आयच्या पयल्या वाचपान इजाइयास प्रवादी जायतीं वर्सां आदीं सुरवंडार जल्मूच्या आदीं बाकीत करून अशें म्हणटा, काळोखान चलतल्या लोकाक
एक व्हड उजवाड दिसती पडलो. द पीपल हू वर वॉकिंग इन डार्कनेस सॉ अ ग्रेट लायट. आनी हो उजवाड कालोखान चलतेल्या लोकांक मेळून तांकां खरी खुशालकाय मेळ्ळी. दे रिजॉयस, दे बिकेम हॅपी. कित्याक? खुशालकायेचें कारण हें जावन आसा. मनशा कुळाक एक बाळोक जल्मला, एक पूत दिला, आनी ताचें नांव ओजापवंत बूद दिनार, शांतीचो कुंवर. The reason for this joy is that humanity is going to receive a child. And the name of this child is Wonderful Counselor, the Prince of Peace. बाबा भयणीनो, ह्या शांतीच्या कुराचो जल्म कसो जालो तें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जेजूची आवय आनी बापूय जुसे आनी मारिया नाझरेतच्या गालिल्यांतल्या नाझरेत नोगरांतान जुदेयाच्या बेतलेम नोगरान वेतात, आपलें नांव लावंक वेतात. आनी ती थंयसर बेतलेम नोगरान आसतना मारियेचे प्रसूत जावचे दीस लागीं पावतात. आनी तांकां खाणावळीन स्वात मेळना देखून ती आपल्या बाळकाक एक एक खावणेन घालतात. ताका फाळयांनी गूट लावून ताका एक खावणेन घालतात. देवाचो पोदवेदार पूत सादेपणान, दुर्बळकायेन, खालतीकायेन जल्मता. पूण ज्या वेळार हो देवाचो पूत जल्मता, देवदूत साद्या गोरवां राखण्यांक दिसती पडटा, साद्या गोवल्यांक दिसती पडटात. आनी देवदूत दिसती पडना फुडें ते गोवळी गाबोत्तात. The poor shepherds, were the poor people, were the marginalized in the Jewish society. God is not only born in simplicity, in an environment of poverty, but he appears to simple people. आनी देवदूत तांकां सांगता, भियो नाकात, हांवें तुमकां एक खुशालकायेची खबर हाडल्या. दाविदाच्या नोगरान एक सोरवोंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी हो बाळोक तुमकां फाळयांनी गुटलायलेलो, खावणेन न्हिदयलेलो तुमकां मेळटलो. यू वील फायंड दिस लिटल बेब, the Savior of the world, in swaddling clothes laid in a manger. आनी त्याच वेळार दोळबारांचो जोमो गायन करतात आनी म्हणटात, मोहिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती मनशांक संवसारी. Glory to God in heaven and peace to people of good will. बाबा भयणीनो, ह्या जेजूच्या जल्माची खबर करून बाग्योंत पावलू तिमोथाक बरोवन अशें म्हणटा, सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली. The grace of God appeared in order to offer salvation to the entire human family. बाबा भयणीनो, ओ जेजूस हो गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो, बाग्योंत पावलू तिमोथाक बरोवन म्हणटा, ताणें खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून आमकां आपली खाशा अपुरबायेची पोरजा केली. This Jesus who was born as a little baby in the manger of Bethlehem, St. Paul says he died on the cross for us in order to make us God's chosen beloved people. बाबा भयणीनो, जे सासनीक जिवीत जेजून आपल्या मोरणा पुनर्जिवंतपणांतल्यान आमकां जोडलें, तें आमकां एक एकल्याक आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी, बावतिस्मा उदेशी आमकां मेळ्ळें. आमच्या बावतिस्मा उदेशी देवाचे पोरजेचे वांगडी आमी जाल्यो. पवित्र सोबेचे, परिशोदीक पवित्र सोबेचे वांगडी आमी जाल्यो. आमचो पाप साहेब आमकां बोगोर उगडास कोत्ता. आमची जबाबदारी, पवित्र स्नान घेतलेले जेजूचे पाटलावदार कशे, आमची जबाबदारी ताचे परिशोदीक missionary शिस जावं. Our Holy Father reminds us constantly that by virtue of our baptism, we have become missionary disciples of Jesus, members of the synodal church. बाबा भयणीनो, कोण भाशेन जो संतोष जेजूच्या जल्मान आमकां मेळ्ळो, तो संतोष आमच्यान कोण भाशेन दुसऱ्यांक परगोट येता. How can we proclaim the joy of the birth of Jesus to others through our lives?
3 भासांनी. पयले सुवातेर एकचारान जियोन आनी एकचार बांदून, by living in communion and by promoting fellowship. बाबा भयणीनो, जेजू बापाच्या खोल एकचारान जियेतालो आनी जेजू ह्या संवसारान येतोच तो एकचार बांदूंक भावुरलो. ताचो एकूच हुस्को आसलो, मनशांक एकठांय करूंक. पातकां उदेशीं मनशां मदें फुटी पडलेल्यो, मनीस दोशी जालेले आनी जेजून आपल्या आख्या जिवितान मनशांक एकठांय करून भावुरल्या उपरांत खुर्साचेर मरून पुनर्जिवन जावन ताणें आमकां एकचारान जियेतली देवाची पोरसां केली. आनी देखूनच मोरचे आदीं ताणें उल्हासांनी भरलेलें बापाक मागणें केलें, बापा जसो हांव आनी तूं एक तशेंच ते म्हजेशीच एक जावं. The dream of Jesus is that we, members of a church, should live in fellowship, should promote fellowship around us. आनी ही आमची जबाबदारी. पयले सुवातेर जेजूच्या एकचारान आमी जियो. आमी एकचार बांदतले हांव जाल्यार आमीच पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान जियेना जाल्यार मागण्या उदेशीं, देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा उदेशीं, संस्कारांचे समोरमणे वरवीं, खेरीत भाशेन मिसाचे भेटे उदेशीं आमी दर एक दिसा जेजूच्या एकवटान वाडून वेता. त्या मापान आमचे मोदें आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी एकचार बांदूंक ही आमची जबाबदारी. न्हयच एकचार पवित्र सोबेन, एकचार सगल्या मनशां कडेन, खंयचोय तांचो धर्म जावं, खंयचीय तांची भास जावं, एकूच मनीसकुळाचे वांगडी कशे आमची जबाबदारी जेजूचे मिशनरी शीस कशे सगल्या मनशां सोबें एकचारान जियोंक. आनी न्हयच मनशां कडेन एकचार, सृश्टी कडेन एकचार. द एंटायर अर्थ इज आवर कॉमन होम. आख्खी सृश्टी आमचें सामान्य घर जावन आसा. आनी देखून जेजूचे पाटलावदार कशे आमची जबाबदारी न्हयच मनशां मदें एकचाराचे संबंद बांदूंक, पूण सृश्टी सोबें हुस्को दाखोवन सृश्टीचो सांबाळ करूंक, सृश्टी सोबें एकचाराचे बांदपास बांदूंक ही आमची जबाबदारी. दुसरे सुवातेर पवित्र सोबेचे वांगडी कशे, मिशनरी शीस कशे आमी जेजूच्या जल्माचो संतोश परगडटले हांव जाल्यार आमी बागेलीपण फुलोवंक ही आमची जबाबदारी. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट पार्टिसिपेशन. बाबा भयणीनो, जेजू बापाच्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या बागेलीपणान जियेतालो. पवित्र त्रित्वेच्या दर एका जोणांचें आनी तांचें सांगाती जिवीत बागेलीपणाचें जिवीत. द लायफ ऑफ द होली ट्रिनिटी is a life of sharing, of participation. आनी देखूनच जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना आपल्या मनशां, आपल्या पाटलावदारा मदें बागेलीपण फुलोवंक वावुरलो. सदांच तांच्या सांगाता तो जियेलो. कितेंच कोत्तलो जाल्यार तांकां बागेलीपणान सांगाता ताणें घेतले. आनी देखून आमची जबाबदारी जेजूचे मिशनरी शीस कशे आमच्या फामिलींनी, आमच्या समुदायांनी, आमचे फिरगोजेन बागेलीपण फुलोवंक आमची जबाबदारी. जेजूचे पाटलावदार कशे समुदायाच्या जिवितान वांटो घेवंक, आमच्या फिरगोजांनी पवित्र सोबेच्या जिवितान वांटो घेवंक, जावं गोवळीक फिरगोस सोबा, पॅरिश पास्टोरल कावन्सील, जावं ल्हान क्रिस्ती समुदाय, जावं फिरगोजांनी आसलेले वेगवेगळ्यो संस्था हातून मिसळ जावन सांगाती वावरूंक ही आमची जबाबदारी. जेन्ना आमी सांगाती वावुरता तेन्ना जेजून हाडलेली खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिता. आनी तिसरे सुवातेर आमची जबाबदारी जेजूचें कार्य आमच्या जिवितान चालू दवरूंक. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ जीसस. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगट. आनी हें जेजून कोण भाशेन केलें? आपले प्रिती सेवे उदेशी सगल्यांची सेवा चाकरी करून जेजून बापाची बरी खबर परगटली. स्वताक नितीक प्रमाणीकपणान गोवायकी दिवन जेजून बापाची बरी खबर परगटली. हेंच आमचें काम. जेन्ना आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान न्हयच आमच्या गोराब्यांनी, समुदायांनी, पूण आमच्या समाजान,
आमच्या कामांचे सुवातेर, आमच्या समाजीक, राजकरोणीक, आर्थीक जिवितान जेन्ना आपलेपण कुशीन दवरून आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता, खेरीत भाशेन समाजाचे देगेक जी येतात तांचे खातीर आमी वावुरता. जेन्ना आमच्या जिवितान फोटिंगपण, ओनीत, भ्रश्टाचार पयस जावन आमी स्वताक गोवायकी दिता, निती पोरमणे जियेता, आमचें जिवीत प्रमाणीकपणांचे बुन्यादीचेर आमी गोट करता, तेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची बरी खबर परगट्टा. My dear friends, when in our day-to-day life we spend ourselves in the service of others, especially those on the peripheries of our society, when we stand for truth, when we live according to justice, when we practice honesty and detest corruption, dishonesty in our lives, we share the joy of the birth of Jesus. Baba Boinino, आयज रोमा शारान आमचो पाप साहेब पवित्र ओर्साची उक्तावणी करता. Our Holy Father is inaugurating today in Rome the Jubilee year. आमी आमच्या दोन प्रांतान फुडल्या आयतारा दीस पवित्र कुटुंबाचे पोरबे दिसा ह्या उत्सवीक वर्साची उक्तावणी करतले. आनी ह्या उत्सवाच्या वर्साचो विशय हो जावन आसा बोरवाशाचे गोवाय, पिलग्रिम्स ऑफ होप. जेन्ना आमी जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटता, जेन्ना आमी एकचारान जियेता, जेन्ना आमी बागेलीपण फुलयता, जेन्ना आमी जेजूचें कार्य मुखार व्हरता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान बोरवाशाचें किर्ण फांकयता. हेंच भाग्योंत फ्रांसीस शावियरान आपल्या जिवितान केलें. हेंच आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान करूंक ह्या मिसान भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची आमच्या गोंयच्या सायबाचे विणवणेन आमी सगळे गोंयचे पवित्र सभेचे वांगडी एकचारान जियोंक आनी वाडूंक बागेलीपण फुलोवंक आनी जेजूचें कार्य आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. भावां भयणीनो, देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो. आयज आमी सोतमानता लांब आकारान म्हणटल्या आनी आयज नातालांची परब देखून हीं उतरां म्हणटोच पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. हीं उतरां म्हणटोच घोडटा ती आमी एक दिमी मोडटल्या, घडोना तांणी आपली मान बागोवची. एकाच देवाक सोत मानता, सोर पोदवेदार बाप तो, स्वर्गा आनी प्रितुमेंचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सोर वस्तूंचो रोसणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सोर काळा आदी बापा थावन जल्मला. देवाथान देव, उजवाडाथान उजवाड, खोऱ्या देवाथान उपजल्लो खरो देव. तो देवाथान जल्मला, ताका रोचूंक ना. बापाच्या सोयंबाचो, ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गार्थान तो देंवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी
ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. घोट्टा ताणी दिमी मोडची ओमान बागोवची. उबे रावया. आनी आमचे पासत पोस पिलाता खाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्यांक सोत मानता. ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तान निपसोला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय सोमसारको नमस्कार आनी मोहिमा फावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलोले सोबेक सोत मानता. पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेलेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणांक आनी सासणांच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. बाबा भयणीनो, ल्हानविकायेन आनी बावडतान ह्या वेळार आमची थोडी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष पोळचेक बऱ्या प्रवचनां आनी जिविताचे बरे देगेंतल्यान दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. That we may be instruments of peace in our daily lives, instruments of forgiveness, love, and selfless service, that our actions may reflect divine grace and mercy, leading to a world where justice and peace reign. We pray to the Lord. That the forthcoming Jubilee year 2025 be for us all time of deep spiritual renewal and growth, thus growing us closer to God and to one another. We pray to the Lord. मोगाळ बापा, विश्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो पूत जेसू शांतीचो कुंवर कसो ह्या संवसारांत आयलो. संवसाराक खेरीत भाशेन झुजां चलतल्या वाठारांक खरी शांती दी आनी आमकां तुज्या पुताच्या शिसांक शांतीचे दूत कशें जियोंक शिकय. हें आमी मागतां बापा, त्याच तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी.
मोशया बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या दोयाळ बापा, आयचे राती आंकवार मायेन आपणाक झोल मोल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक उतरां वोडत्या मोगान तुका समोर पिलो. त्याच मोगान आनी दिनवाशी काळजान ताचो जोल्म समोर उमून आमी करतांव ती भेटोवनी मोयपासान तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो नोंद सोबद मुनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या
उगडासा कोरात. Bavartaco gut por gotuja. Sumia Jesu, ami mundo kata, ani rekalci te pieta, ti te paudi, tu voi povan Jesu, ami tuje बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी कार्दियाल फेरा आमच्या गोंवळी बापा, सिमिया फेर्नांदीस आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुसे तिचे पोती, भाग्योन दोर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा बाबा भयणीनो, जेजू वरवीं पवित्र स्नानांतल्यान आमकां दैवीक जिवीत मेळ्ळें देखून देवाक आब्बा बापा म्हणलो करूंक आमकां फावो जालें. जेजूनूच आमकां शिकयलेलें प्रार्थन गायन करून बापाक उबारतना आमी एकचारान जियेतल्यो, सोब आगेलीपण फुलयतल्यो आनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जियोन ताचे गोवाय कशें आमी जियेतल्यो म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकयल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी
सोर्वेस्पोरा सोरवायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितान सोबोस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Pratuia जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा आमां पातक्यां मोदें आयचे राती जल्मल्ल्या तुज्या पुताक निश्कळोवंक आंकवार मायेच्या हातांनी पळयोवन सांगून वचो तितलो संतोश तुका भोगलो. त्याच पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान घेवन आमचीं काळजां दादोसपणान उल्हासतात. तेच आंकवार मायेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारकीं आमी दिसान दीस वाडून तुजें काळीज थांबोनासतना दादोशी करूंक आनी सोमेस मनशांक तुज्या मोगाची ओळख दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. पयलें उतर तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भावां भयणींक तुमच्या कुटुंबांक तुमच्या समुदायांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली जेजूच्या जल्माची
नातालांची परब हांव तुमकां आवडयतां. I wish you all gathered here, your family members, your communities, a truly joyful and grace-filled feast of Christmas. May the celebration of Christmas fill our hearts with the joy and peace that only Jesus can give us. And may each one of us be messengers and instruments of peace. म्हजें दुसरें उतर ह्या आयची समोरोमणी ओर्ता बरीत करूंक वावुरलेल्या सगल्यांक जावं ह्या मिसा आदीं मागण्याची रीत चलयलेल्यांक, तेच भाशेन ही मिसाची मांदावळ ओर्ता बरीत करूंक वावुरलेल्या सगल्यांक, किरीत भाशेन तेगा जाणांक एक्सपोजिशन कमिटी कन्व्हिनर फादर हेनरी, आमचे बाजिलिकोचो रेतोर फादर पाट्रिशियो, ताचे सहकारी आनी काथेद्रालाचो पादविकार फादर रोजारियो, ताचो पातकूर आनी ताका आदार सहकार दिलेल्या सगल्यांक, गायन मंडळीच्या वांगड्यांक, वाचपां केलेल्यांक, दुसरो सगलो आदार दिलेल्यांक, तुमकां सगल्यांक काळजांतान हांव दिन वाचतां. तुमचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद हांव दितां. निमाण्या आशिर्वादाक उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. ओगोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशेपणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप ओगुणांचो काळोख पयस करूं आनी शेगुणांच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोशभरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशेपणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावों. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. वचात. जेजूच्या जल्माचो संतोश सगल्यांक परगटूंक ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार